सादारणपणे गोंय मुक्ती नंतरचे पयले बिल जे खरें जो गोंयकार आसा ह्या गोंयकाराची जी मुळावी अडचण जी आशिल्ली ती दूर करपा खातीर ह्या सरकारान जो कितें हो हें एक्ट हाडला त्या एक्टाक आमी सगळे सत्तरीचे जे शेतकार आसा त्यांच्या वतीन आमी त्यांचें अभिनंदन करता. पण एक्ट जालो पण इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना पार्ट येतलो त्या वेळाचेर आमकां काही गोश्टी सरकाराच्या निदर्शनान हाडपाची आसा. हो मुळावो जो एक्ट आसा हो घरा संदर्भातली जे घर आसा ज्याचें 250 स्क्वेअर मिटराची पेन एरिया आशिल्लें घर तें घर ज्या जमनीन आसा त्या जमनीची सनद त्या शेतकऱ्याक किंवा त्या घर मालकाक मेळपाचें हें हो ऐतिहासीक कायदो आसा. आतां हें करीत आसतना तातूंत जो टॅक्निकल पार्ट जो आसा जेका आमी नंतर सरकारान म्हटलेलें आसा की ती जी जमीन आसा ही आजच्या जो कितें मार्केट व्हॅल्यू आसा त्या व्हॅल्यू प्रमाणे तेजें मूल्य जें कितें जातलें तें त्या जो कोण एप्लिकंट आसा ताका तें लागू जातलें आनी बाकीचें टॅक्सेशन वगैरे लागू जातलें. तेजी मालकी मेळटली म्हणून जावं आमच्यो जमनी आयज अभयारण्यान जावं फॉरेस्टान आमचे जे वडील पार्जत म्हणटा तशी जमीन जाणटेपणाच्यान कसयतात त्यो उगडून आमकां तेजी मालकी दिवची अशें आमी म्हटलेलें. आनी मोकाशानय जमनी आसा जी आमची घरां आसा जे लोक कसयतात त्यो जमनी सरकारान तेंच्या नांवार करच्यो अश्यो आमची मागणी केल्ली. आनी ते दृश्टीन आमी आमचे जे मुख्यमंत्री आसा तांकां निवेदन 12/2/2021 निवेदन दिल्लें ह्या सगळ्या ठरावाचें. आनी तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आपूण तेजेर लक्ष घालता. आनी त्या दृश्टिकोनासून आयज सरकारान एक ऐतिहासीक असो कायदो पास केल्लो आसा जो द गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल 2021. आतां ह्या कायद्या अंतर्गत हो जर सारको इम्प्लिमेंट जालो कायदो जाल्यार आमची जी घरां आसा आमची खास करून 70 घरां आसा तो म्हाका दिसता 80 ते 90% जो मालकीचो विशय तो तेजो सुटावो जातलो. आतां ह्या कायद्यान आमकां थोडेशे सरकारान बदल करचे अशें दिसता. ते म्हटल्यार आतां जे डेफिनेशन भुमिपुत्राचें दिल्लें आसा म्हणजे जें टायटल आसा ह्या कायद्याचें ते म्हटल्यार गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल. आनी हेतून कोण येता तर भूमिपुत्र आसा तेजें डेफिनेशन दिल्लें आसा सरकारान. भूमिपुत्र मिन्स अ पर्सन हू इज रिजायडिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा एटलीस्ट फॉर अ पिरियड ऑफ 30 years बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 5 and in occupation of dwelling unit and include his or her spouse, son, daughter-in-law and unmarried daughter. तर हेज्या प्रमाणे सरकारान डेफिनेशन म्हणटाना 30 वर्सां पयलीं जो कोण रावता गोंयांत तो भूमिपुत्र अशें म्हटलां. ते म्हाका दिसता जे नीज गोंयकार आसा सबंद गोंयभर आतां ह्याच विशयाचेर सद्या म्हाका दिसता गोंयांत म्हणटा तो आवाज गोंयकार करता. कित्याक तर भूमिपुत्र म्हणल्यार 30 वर्सां पयलींच रावता तो असो एक विशय जाला. पूण म्हाका आमचें मत कशें आसा सरकारान जें टायटल दिलां गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल म्हणून तें टायटल जर सरकार चेंज करीत आनी हेजें जर डेफिनेशन चेंज करीत जाल्यार हो कायदो म्हणटा तो बरो आसा. आमच्या मतान तें सरकारान कितें केलें ड्वेलर्स लँड रायट एक्ट अशें सुद्दां टायटल दिवं येता भूमिपुत्राच्या जाग्यार. म्हणजे भूमिपुत्र म्हटल्यार जो 30 वर्सांत भूमिपुत्र म्हटल्यार सगळे मायग्रंट्स बाकीचे लोक येता. आनी हेका लागून म्हाका दिसता खरो नीज गोंयकार आसा जो भूमिपुत्र ह्या गोंयचो आसा ताका खंय तरी मनान खटकता. आनी हें जर मागीर प्रेसिडेंट जातलें जावंकूय शकता असोय लोकांक भंय दिसता. म्हणजे तें टायटल आसा तें सरकारान चेंज करचें आनी भूमिपुत्राचें जें मिनींग आसा तो सरकारान बदलचो. सातत्यान हांगासर जी भूमिपुत्र आमची संघटना ती समविचारी आमी हांगासर जे हांगा मंच आसा तितूर आमच्यो 3-4 मागण्यो आहा. भितरली पयली मागणी म्हणजे गांवठाणां आमची आसा तितूंतली मालकी ही स्थानीक भूमिपुत्रांक दिवची. त्या खातीर पयल्यातलो पयलो प्रश्न आमी सरकाराचें अभिनंदन करता. पूण त्याच बरोबर ज्यो काही त्रुटी आसा की भूमिपुत्र म्हणजे हो जो शब्द आसा तो एमेंड करचो. हेचें कारण की भूमिपुत्र कोण आसपाचो की बिल अशें म्हणटा की 30 years जो कोण घरान रावता म्हाका एक सांगा कोण तरी एक भायलो मनीस येता आनी तो 30 वर्सां रावता. आनी आमची मूळ आमचो प्रश्न कसो आसा जमनीचो की आमी जे आमचे गांव जी गांवठाणां आमच्या जाणट्यांनी जोडली ट्रेडिशनली भूमी आमची आसा. म्हणजे जेन्ना तुमी 30 वर्साच्या मनशाक कंपॅरिजन करतले आमच्या जाणट्या वांगडा तेन्ना खंय तरी आमचेर इनजस्टीस जाता.
आनी दुसरें कारण हे त्रुटी उरपाक कारण एक सांगता तुमकां की त्या बिलाचेर चर्चा जावंक ना एक बिया तर पयलीं म्हणजे सरकारान बरी गोश्ट केल्ली आहा की त्या दृश्टीन पावल घातलेलें आसा की हेची जाग्याची घरांची मालकी दिवची हें स्वागत करण्यासारकें आसा पूण त्याच बरोबर काही शब्द आसा भुमिपुत्र सारके ते वगळून आनी पयलींचे आमचे वक्ते राजेश गांवकरान म्हटल्या प्रमाणे हांगा आमच्याच घरांक आमी पयशे फारीक करचे काय कित्याक ट्रेडिशनली आमी म्हणटा ही भुमी आमची तेन्ना हे टॅक्स पार्ट आसा कितें एक नॉमिनल आसा आमी समजूं येता पूण रेवेन्यू उबो करपा खातीर सरकार जर मोठ्या प्रमाणान जर तेचेर टॅक्सेशन लायत तें आमकां गरिबांक शक्य ना तेन्ना ज्यो भावना इतर भागांत सुद्दां आसात कितें म्हणून की हो शब्द सगळ्यांक खटकता खंयचो भुमिपुत्र तो भुमिपुत्र हो शब्द फाटीं घेवचो आनी त्याच बरोबर आमची जी मुख्य मागणी आसा मागणी नंबर 2 म्हणजे प्रायोरिटीन खरी आमची मुख्य मागणी आहा ती संपूर्ण सत्तरीची मालकी त्या भितर हो एक प्रश्न येता खंयचो जो आमचो गांवठण आसा तो एक तितूंतलो पार्ट एंड पार्सल म्हटल्या उपरांत मूळ जी मालकी आसा त्या दृश्टीन सरकार वाटचाल करता आनी ती करची आनी हो स्टेप घेवचें अशें म्हाका दिसता.